सुरुवाती गीत घेऊया R31. Sacramental Ralolia Mogacha Jesu Sacramental Ralolia Mogacha Jesu Ulpayamchi Karza Tuja Moga Bogu Kami Tuka Sasna Sasna Ulpayamchi Karza Tuja Moga Bogu Kami Tuka Sasna Sasna. आम्ही सगळीं उल्याच्या रूपान आमचे मुखार आयिल्ल्या जेजूक आमचें समर्पण करुया. आमची मान भागोवन भक्तीपणान आमचो ताका नमस्कार करुया. उबीच रावन जेजूक आमी पांयां पडुया. आमचें जिवीत जेजू तुज्या मुखार दवरता म्हूण सांगुया. मोगाळा जेजू, म्हज्या जिविताचें समर्पण करूंक तुवें म्हजें नांव घेवंक म्हाका आपयलां. हें म्हाका केदें व्हडलें भाग. हांव खंयचें दोशीर आसा हें तूं जाणा, जावनूय तूं म्हजो मोग करताय. आयज बरी नोकरी, बरो बराबो, शांती सवस्थाय, मोग दुसऱ्या सवें, बरें न्हेसप, बरें काम आदी तुजे आशिर्वाद हें सगळें बरेंपण म्हाका फावो जाता. म्हज्या आकांताच्या वेळार, म्हज्या गरजांनी, दुखी कोंतीच्या वेळार तूं म्हजे सांगाता सदांच आसाय म्हूण म्हाका कळीक जाता. हो वेळ तुवें म्हाका फावो केलाय तुजे बरोबर सारूंक.
तो सगळें बरें आनी वायट जें म्हज्या जिवितांत जालां ताचो उगडास आनी नियाळ करूंक म्हाका तुजो आदार दी. आमची नदर जेजूचेरूच आसूं दी. जेजू पळोवया आनी उगडास करुया. आमचेर वायट दीस आयले, कोश्ट उप्रासताले, बोगलांटांक घातलीं, कोणेच लागीं धरूंक ना. एक घडयेर हांवें कितें केलें? जेजू ह्या वेळार तूं खंय आसाय? तुवें म्हाका अशें कित्याक केलां? हांव तुजो कितलो मोग करता आसतना तुवें म्हाका अशें कित्याक केलां? हांव तुजो कितलो मोग करता आसतना तुवें म्हाका एकसूरपण कित्याक दिलां? कसले आमी शीण केल्यात आसतले. हे वेळार म्हणजे तुजे कुश्ताक सूर करुया. जेजू म्हणटा, तुमची नदर म्हजेर आसूं दी. जेन्ना तुजेर वायट आयलें, तुजे कोश वाडटाले, तेन्ना हांवें तुजे वेलें वायट काडूंक तुका खुशालकाय दिली. जेन्ना तुजेर कोश उप्रासताले तेन्ना तुजे बराबर कोश्तांक हांवें हात घालून कोश्तांक पुरो करूंक कुरपान बोड दिलें. जेन्ना तुजेर बोगलांटां पडलीं तेन्ना हांव तुज्या सांगाता रावन तुका मजबूत झुजारी जावंक आदार दिलो. जेन्ना तुका दुसऱ्यांनी सांडलो तेन्ना म्हजे मोगाची तुका खात्री दिली. तुजो विस्वास म्हजेर नासलो तेन्ना ल्हान ल्हान मिलाग्री तुज्या जिवितांत हांवें केल्यो आनी तुजे वरवीं म्हजो बरो वार परगटलो. हांवें तुका म्हजें हात्यार केलें. जेन्ना तुका दुयेंसाची पिडा सांपडली तेन्ना म्हजे कुर्साच्या कश्टाचो भागीदार जावन तुका हांवें आमंत्रण केलें. हे दुयेंसा वरवीं म्हजे पासत तुजे जिवितांत वादळ मोड आयलें तेन्ना थोडेच वेळान हांवें तें वादळ मोड शांत करून शितोळाय धाडून खुशालकाय आनी समाधान केलें. म्हजें सोंशें हें तुजे निर्मळ जिविताचो ओत हांवें तुका म्हजे धाकट्या कुर्सां वरवीं दिला.
G29 G29 Jalan Rectangle. Mojanawan nektai zalia Noga tega sana mote Korek santa tuya wasa Mojanawan nektai zalia Doga tega sana mole, Orek sata tuya wasa, Tujhe naugeta, Tuga bandita, Kalsata soli, Tuga bolita, Amche modera Jesu, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mole, Korek santa tuya wasa, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mote, Korek santa tuya wasa, Tuzo sodaiku, Tuzo umulku, Santo San Soli, Tuga wakata, Amche modena Jesu, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mote, Korek santa tuya wasa, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mote, Korek santa tuya wasa, Chikur chebu, tujhe rok pibu, Tujiwan boron, Ami eksata, Amche modera Jesu, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mode, Korek santa tuya wasa, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mode, Korek santa tuya wasa, Disami, Amchi vartzota, Santos koshbota, Tujhe sangati, Amche modera Jesu, Mojanawan nektai salia, Doga tega sana mote, Korek santa
उजवड दिवं नाका सांबाळ बोरमाशान आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुया वासा तुज बोनी सोम्या स्वर्गा सुपोगो पावतोल्या तेन्ना नव्यान एक जातल्या आमचे मोदें तूं जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुया वासा देवाच्या उतरान आमकां थोडी शांती मोग कुशलकाय मेळटा देवाचें उतर बळ कृपा आनी घोटाय दिता देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या कुश्टाक वेगवेगळ्या प्रश्नांक जबाब आसा तर जेजू आमकां कितें सांगता तें चिंतान आयकुया माथ्यूआ प्रमाणे शिव वर्तमान ते समय उलोवन जेजू म्हणलें बापा स्वर्गांत पृथ्वीचे दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्यांक उक्तें केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासतां पळय बापा हेंच तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घातलेलें आसा आनी पुताक कोणूच अडकना बोगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच अडकना बोगोर एकलोच पूत आनी पुताक दाखोवन दिवची खुशी आसत तो मनीस सगळीं तुमी खोश कोत्तात आनी व्हड भार घेवन आसा ते म्हजे शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लाय शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें म्हजें जूम सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू आपल्या बापाक आर्गां दिता कित्याक सर्गीच्या गूट सुपुल्ल्यांक आनी ल्हानांतल्या ल्हानाक कोडीत जाल्या म्हूण
जेजूचें विस्मितान मिलाग्री किरकोळ काल ते धाकट्या मनशां सगळें आयज पासून घडोवंक येता. देवाचो गूट घेवं जाणा अशी आमचे मदें म्हणणी आसा. पूण हाचो खरो ओट आनी जबाब म्हणल्यार आमचें जिवीत तें आमकां देवान दिलां. जरूय तर रामजेचो मोग आमच्या जिवितां अनुभवला जाल्यार आनी जेस आशिल्ले आमी पयस केन्नाच वेचिना. आमी जेजूक चिंतून रावप, आमच्या आकांताच्या वेळार ताचो आसरो आनी आदार घेतले बगर केन्नाच आमकां उणेंपण भोगचें ना. जेजू म्हणटा, म्हजें जून सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू आपलें जून सोंपें म्हणूंक शकलो कित्याक तो जाणा आसलो आपले सांगाता आपलो बाप आसा आनी आपणा लागीं जायना तसलें कांयच आपलो बाप आपणाक दिवचो ना. ताचेर खोश आयले पूण बापा बराबर ते ताका बार न्हय पूण हळू. तो जेजूचेर उसपाक येवन रावन ताचेशी आमी वचूया आनी शांती समाधानाचें जिवीत जिवंक आदार मागुया. जेजूक आमी सांगुया, जेजू तुजे सदचें आमचें ओजें घेवन आमी आयल्या. तुजेर आमचो विस्वास दवरता. आमचें समाधान कर म्हूण आमी मागता. आतां जाता ते भाशेन आमच्याच उतरांनी जेजूक आमी आर्गां दिवया. जाता ताणें दिमी घालची आनी ओगेपणान जोडायकाची मागणी जेजू फुड्यान दवरची. मोगाळ जेजू, ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां दिनवास आनी मोहिमा. हो थोडो वेळ तुजे सोशी सारूंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून हे भू सोकाणी हांव तुका आर्गां दिता मोगांटान दिनवासता. तेच परी मोगाच्या दुनिया दूर सुखाच्या व दुखाच्या वेळार सदांच तूं म्हज्या सांगाताक आसाय. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं तुजी गोठाय शक्ती बळ आनी कृपा तूं म्हाका फावो कोत्ताय. देखून तुका आर्गां दिनवास आनी मोहिमा दुनिया.
मोगाळा जेजू आयज तुवें आमकां ही घोडीभर तुजे सांगात रावंक आनी तुजे बरोबर मागणें करूंक आदार दिलोय. जायत्यो आमच्यो गरजो आवंड्या आनी दिनवास आमचे भितर आसात ते तूं मानून घे. तुजे सवे आमी सदांच चिटकून रावंक तुजो मोग सदांच आमच्या जिवितांत भोवंक आमकां तुजी स्फूर्ती आनी कृपा फाव कर. तुज्या मोगान आमकां भर आनी आमचे सांगात सदां काळ राव. हे आमी काल तुकडे मागता क्रिस्ता आमच्या सुनावणी आमेन. संवसाराक कितें व्हडलें घेतले. R35. प्रार्थुया देव्या कावजापाचे संस्कारांत तुवें आमकां कुश्टां मरणाचो उगडास करून दवरला. तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी अरविता मनाचो सरवणचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो शेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज पयलें वाचप जेरेमियासाचें विणबांदो पयलें वाचप आमकां एजेकियलाचें हें वाचप आमी आयकतले हांव. आनी थंय एजेकियलाक 5 वर्सांनी बाबिलोनी गेलो म्हणटच एक विजन येता, दिसणें येता. लोकांनी देव मंदिराचें निसंटन केलें, लोकांनी देवाचीं खेबाडां केलीं. आनी तेन्ना देवाची जाप सांगता, लोक थोडो रडूंक लागलो हें जालें म्हणून, पूण थोड्यांक कांयच भोगूंक ना. इतलें निसंटन जालें, देवाक अपमान केलो, कांय भोगूंक ना. पूण जाका भोगलें तांची कुरू काड, कपालार कुरू काड. जे रडूंक लागलें जालें म्हणून कुरू काड. आनीक जे आसताले कांय जावंक ना म्हणल्या भाशेन ओगे रावले, तांचें निसंटन जातलें. हें आयज एजेकियला उद्देशी आमकां देव सांगता. हें मिसां बेडयता आयच्या दिसाक आयवन कुतीन पयल्या वर्साचें, तेजे बराबर फादर लिनो लॉपीस हाचे पासो. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीक उद्याच्या फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरी सगळे देवतां भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिंदो, खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्परा देवाचे बाळताची महिमान प्रमाणीक मनशाचें जिवीत जे पुताचे मरणान पुनर्जन प्रवरी आमकां सोडयल्यान आयवंत जेवतल्या सेवकाचेर दय नदर घाल. अशें आमचें पुनर्जन गुट ओळखून घेवंक ताणें जें बरवां सदरलो तशें सासणाचो सुभोगूंक ताका फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता क्रिस्तांव उदेशी तो तेजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासणाच्या सासणान.
एजिकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव आयकत आसतना सर्वेस्परान व्हडल्यान म्हणलें, शाराक कास लायतल्यानो हांगा येयात. जण एकलो आप आपलें निसणटोन करपाचें हातयार हातान दवरून येयात. इतल्यान उत्तरी वाटेच्या वयल्या दारवंट्यासून एक एकलो मोर्नादीक हातयार घेवन 6 जाण दादले फुडें सरले. तांचे मोदें सुनी लुगोत न्हेसलोलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या बेंडाक बरोवपाची तेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूळचे वेदिशी थांबले. केरुबींचेर आसले ते इस्रायलाचे देवाचे वैभव वयर सरले आनी देव मंदिराच्या उमऱ्यार रावले. बरोवपाची तेली बेडाक लावन न्हेसून आसलोलो त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, सगल्या शारांतल्यान आख्या जेरुसाल्यांतल्यान वच आनी थंयसर केल्लीं सगलीं खोटेपणां रोडटात आनी मानून घेनात तांच्या कोपलार एक खुणाक कोर. आनी ताणें दुसऱ्यांकूय म्हणलोलें हांवें आयकलें. ताच्या फाटल्यान शारांतल्यान वचात आनी कोश्ट दियात. काकलूट आनी चुचुरे दवरिनाकात. म्हाताऱ्यांक, तरणाट्यांक, आंकवाऱ्यांक, भुरग्यांक, बायलांक, एकल्याक पोरयान भायरान आसतना जिवेशी मारात. पूण कोपलार कुणां आसलेल्यांक हात लावूं नाकात. म्हज्या मंदिरांत हांव सुरू करात. म्हणटोच देव मंदिराच्या फुड्यान म्हातारे आसले तांकां जिवेशी मारूंक तांणी सुरू केलें. तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें, देव मंदीर बोश्टायात, राजांगण मोदयांनीन बोरात आनी फुडें वचात. ते भायर सरले आनी शारांतल्यान मारामारी करीत गेले. तेन्ना सर्वेस्पराचो वैभव देव मंदिराच्या उमऱ्यावेल्यान भायर सरले आनी केरुबीचेर थारले. आनी केरुबेनी आपले पाकटे फुलोयले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते जमनीवेले उडले आनी तांच्या बरोबर चोकरांय गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतींच्या दारवंट्या फुडल्यान ते थारले आनी इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचे वैभव तांचे वयर आसले. इस्रायलाच्या देवाक पोडच्यान दवरून आसलेल्या जिवे रचना केबेद नदीची हांवें पळयल्यो, त्योच त्यो आनी त्यो केरुबी म्हूण म्हाका कात्रेन कळून आयले. जण एकल्यान 4 तोंडां आनी 4 पाकोटे आसले आनी तांच्या पाकोटे पोंदा आसले त्या मनशाचे हात कशे दिसताले. तांची तोंडां केबार नदीचे देगेर हांवें पळयलीं तसलींच दिसतालीं. जण एकलो नीट मुखार चलतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो, मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. आनी एकदां म्हणुया, मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकानो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब, मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. उदेंतीतावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब, मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सदरेर तो चोडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता.
स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. सबाब मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. उद्गाराक उबी रावुया. Sorvesporak soi soi. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soi soi. देव बाप आसलो जेजू सोवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताडे आमचे आदीन केला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजें आनी ताचें मोदें भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जाय जाल्यार दोगां व तेगां गोंयान उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बराबर आनी एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण ताका आयकोना जाय जाल्यार सभेक कळय. सभेक आयकोना जाय जाल्यार तोंड बाळती दळू सुदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशा तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशा तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मोनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसता म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणांनी म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय ताचें मोदें हांव आसा. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आमी पयलें वाचप आयकलां एझेकियेलाचें. आमी जाणां जेन्ना बाबिलोनचो पादशाह नाबुकदनेझर ध्यान निर्मिलें जेरेमिया सौदेशीन जायते ताका रेखाद धाडले. तुमी कोत्ता तें सारकें ना, जिवीत दुसरे भाशेन करात. आयकोना जालो लोक. आनी तेन्ना ध्यान निर्मिलें नाबुकदनेझरान झूज करूंक आनी जिखूंक आनी इज्रायल परजेक बाबिलोनी करपाक म्हणे 70 वर्सां थंयसर रावली. पूण ताका वता आसतना एझेकियेलाकूच येयलो, ताकाय बराबर येयलो प्रवादीत जेजूचो त्याचो. आनी 5 वर्सां जातूच बाबिलोनीक 5 वर्सां जातूच ताका एक विजन आयलें. आनी विजनाक ताणें पळयलें जायते जाण जेरुजाल्याक देवाच्या थेंपलाचे मोस्कोऱ्यो कोत्तात, निसवटण कोत्तात. देवाक म्हणल्या भाशेन सुलतार कोत्तात. आनी तेन्ना थोडे रडूंक लागले. तांकां बरें दिसूंक ना, तें बरें दिसूंक ना. हें जाता तें आमकां बरें दिसूंक ना. दुखी जाले, हें जावंक फावना. आनी थोडे ओगीच रावले. आनी ताचे मदें एक मनीस आहलो जो ताचे सवें पेन आहलें, ताणें कुरू घातली. जे दुखवले तांचेर कुरू घातली कपाला.
जे दुखूंक ना तांचेर घालूंक ना. पूण शेवटाक जालें तें कूर घातले ते सालवार जाले कित्याक ताका दुखोवलें. देवाचे वस्तू इबाड केलो तें ताका दुखोवलें. पूण हाचें निसवटोन जालें. ओगेच रावले, कांयच ताका भोगूंक ना, ताचें निसवटोन जालें. ही जावन आसा पयलें वाचपाच्या दिसा. आयचो वांचन म्हणटा आमकां, जो भाव तुजेर कसली चूक करी जाल्यार वच आनी तुजे आनी तुज्या भितर ती ताचे तोंडार सांग. इंग्लिजीन ताका आमी कितें म्हणटा हे घडणेक? फ्राटर्नल करेक्शन. फ्राटर्नल करेक्शन. कोणें कितें म्हाका केलें तें कशें सुटावें करपाचें, वायट केलें तें कशें सुटावें करपाचें, आख्या गांवांक सांगता हांव अशें न्हय. वच आनी ताचे शिं वच आनी उलय. ताचे शिं वच आनी उलय. तुका तो आयकना, तुजे बराबर आनी एक दोग जांक घेवन वच. ताका आयकना, पवित्र सभेच्या वडिलांक कळय. ताका आयकना जाल्यार देवाच्या हातांत सोड ताका. तूं कसलेंच एक्शन घेयनाका, देवाच्या हातांत सोड. हें फ्राटर्नल करेक्शन. म्हज्या भावाक कसो हांवें करेक्ट करचो? फ्राटर्नल करेक्शन. रेकॉन्सिलेशन, डायलॉग, संवाद हे भाशेन. पूण हाका ताका सांगून ताचें नांव पिड्यार करप हें जेजू नाका. जेजू जाय संवाद, डायलॉग. आनी आयकना, देवाच्या हातांत सोड ताका अशें म्हणटा. उपरांत संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरल्या दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मोनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आहा तुमचो भाव तुमकां ती दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हजें नांव एकठांय जालीं तांचे मदें हांवूय आसतलो. म्हणटच आमी मागणें कोत्ता, प्रायवेट मागणें कोत्ता. जण एकलो मागणें कोत्ता. पूण बाराबरी जावंक जाय मागणें. हांव घरां एकलोच तेस कोत्ता ना, बाराबरी हो तेस जावंक जाय. हांव म्हजे कुर्साशीं वाड्यांत आहा तो एकलोच वचोन हें कोत्ता. बाराबरी जावंक जाय. वाड्याचे लोकांक घेवन हें करूंक जाय. तेन्ना देव आमचे सांगाता आसा आनीक आमकां कितें मागता तो दितलो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C36 पेज नंबर 43. C36. तुझ्या हातांत दुनिया देवा, आमचे जिवे सोपून दिता. तुझ्या हातांत दुनिया देवा. सरस्वरा सत्यरत्न तुकाटीन वाचता
म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता आसणी जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एवांजोंतोल्ल्या सेवका पासत तुका आमी भेटयता तो येवन दयन करून मानून घे. हे सर्गीचे उपाया वरवीं ताका निर्मोळ कर. अजे मोहिमेंत सदां जिवं आनी बागी जावं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सावे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याचो आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर काळीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचेवरी सगळे रोचणेक तिचें मूळ रूप पुरो परतून दिवंक तुका बरें दिसलें आनी ताचे सुपुर्णयेन आमकां समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच काली केलो आनी कुर्सा आपलें रगत वारून ताणें सोगटा शेवटाक शांती समाधान केलें. देखून तुवें ताका सगळे रोचणेर उबारलोय आनी ताचो पाडला कुत्तेल्याक सासणी सोडवणेचे जोरी सो केलोय. देखून देवतान महादेवदूतां सिंहासनान पदव्यां बाराबोर आनी सर्गीच्या सोलदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कितोन आमी निरोतोरे गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआपणीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडवंडराक तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं
तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूत कोर. देखून सर्वेस्परा सुमेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुड्यान रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. आयवंत सेवकाचो उगडास कर. हे संवसारांत तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलाय. ते पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसो ताचे पुनर्जीवनपणाचोय वांटेली जावं. तशें पुनर्जीवनपण बरवांशां तरून गेले आनी ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुत्यां तल्ल्या सुमेस्तांक मुक्का मोडाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत करून मागता. अशें भाग्यवंतांक वामरे देवाचे मै संगाती भाग्यवंत जुजायचो पोती भाग्यवंत दोता भाग्यवंत जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमचे सुम्याची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन हांवें म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी सरकार जाता. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे फुडल्या मुक्ता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायण्याक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे युतां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवांशान अतिरिक्तले आमकां उदार काकुती सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर म्हाका उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना आमी गायन घेवया. D18 पेज नंबर 57. D18. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे गुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादूस कर नानूय म्हाका उदकान कडबडाच्या पवित्र कश्टान म्हाका गोट करात तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक केदींच येवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोन्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवन तूं म्हाका फळाय भक्तां सांगाती तुका वाकाच्या आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा पवित्र गुटांनी नवी जावं तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आयवंत जावन तोलो शेवक सगळ्या अपराधांतलो नितळ जावं. सासणाच्या पुनर्जीवंतपणाच्या मुळादीक जिवीत तो जोडूंक पावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. शुभ वर्तमान परगटात. सासोत आदाराची माई पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका तुजे दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुचे माई चुरचुरे कोर म्हजे. आयकोतांनी सगळ्यांक तुका पाचालेली आसऱ्यान बरवांच्या पातच्या. जातो म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुज्यात म्हाका एका पातक्या येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका सासणाचो चुकाचो आनी आर्गां देवाक दिता. देलो देखून म्हाका ताचे काकुत्यो विस्वास येताय. खात्री जशी हांव म्हज्या सासणाच्या सालोसांची खोडा जायती फावटी आदीं निर्भीक जावन पडलो. हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण येता पातकांचे दाळणे तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी हे वरवीं इबाडीत म्हजो दोर मोठो गांव काड जो मागता तुजे दाय तुका आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवप उदीक करून कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासोत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें साणूक म्हजे देवाक. आमेन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान भुरगे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान भुरगे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान भुरगे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदा दी व दुस्ताक सांपडल्या मजत कोर अस्कोत काळजाच्या हाक पडचे पासून जाशराती देवाच्या मुनियरेची. विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तोऱ्या पासत. फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी. आदार दिनार वर्स आनी दुखी कोतिनी. येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करूं सदां तयार. आमकां आदार दिवंक जेवच्यापाचेर उपकार आमी मान दिता. आनी मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावन त्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोड तुजे सोडणीचो. तूं जियेता राजभोग चलयताय सासणांच्या सासताक. आमेन.
आमचो आदार सुम्याच्या नांवार जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सुमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सुम्या देवा हे तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंद आदारान बागेवन सदांच आंकवामरीच्या ती निवारूंक आनी हे काळाचे कोतींतली भोगूंक पावंक सासना सदुसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमी येशू क्रिस्त तुमच्या मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमी जतन करूंक तुमच्या आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना सासूत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुद्दां देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन शेवटाक आमी गायन घेवया T37 पेज नंबर 219 T37